म्हापशा मार्केटान आयिल्ले कारण म्हाका सकाळी एक दोन शॉपवाल्यांचो फोन आयलो की हांगा जे अंडरग्रावंड केबलिंग म्हापशान केला ताची कनेक्शनां जोडपा खातीर खंय हांगा कोण जे आयिल्ले ते 500 रुपया 600 रुपया अशें डिमांड करता आणि प्रत्येक शॉपवाल्या कडल्यान वेगळे पयशे तांणी घेतिल्ल्या. कोणा कडल्यान 150 घेतल्या, कोणा कडल्यान 500 घेतल्या, कोणा कडल्यान 600 घेतल्या, कोणा कडल्यान 1500 सुद्दां घेतला. अशे प्रकार आसा. म्हणजे ती लायन जी आसा कारेकार बी त्या सायडीची थंय एकल्या कडल्यान 1500 सुद्दां घेतला आनी तांणी दिवंक ना पळय पयशे, तांची कनेक्शनां तांणी करूंक ना. म्हणून हांवें ईक फोन केल्लो सकाळी विचारपाक की अशें कितें पयशे तुमचे चार्जीस आसा काय म्हणून. जाल्यार म्हाका ईन स्पश्ट सांगिल्लें की अशें कांयच चार्जीस ना. ही जी कनेक्शनां लावप चल्ल्या ती फ्री ऑफ कॉस्ट आहा आनी ताजे कांयच पयशे भरचे पडना. आनी हांवें ताका मागीर सांगलें की थंय तुमचे कोण इलेक्ट्रिसिटीचे काय कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस वता आनी ते थंयच्यान पयशे मागता. पूण ताणें सांगिल्लें की तांकां सांगून की कोणाचे जर पयशे घेतले जाल्यार आपल्याक लिस्ट दिया, आपूण तांकां सांगून तुमचे पयशे दिवंक लायता. कारण हे विदआउट म्हणून हांव सांगूंक सोदता इवन तुमच्या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सुद्दां मार्केटांतल्या लोकांक सांगूंक सोदता की हे जे तुमकां अंडरग्रावंड केबलीची कनेक्शनां आसा ती फ्री ऑफ कॉस्ट आसा आनी कोणेय पयशे मागत जाल्यार ताका दिवं नाका. जर तुमकां कनेक्शनां दिना जाल्यार ही कंप्लेंट करा वचून. कारण हीन सांगलें ही कनेक्शनां फ्री ऑफ कॉस्ट आहा. तेन्ना हे एका तरेन एक्स्टॉर्शन म्हापशान चलिल्लें आसा आनी हांव नकळो खंयच्या अधिकारान तें मागता. कारण जर गव्हर्मेंटाचें अशें कितें जर आसा जाल्यार तांणी पावती दिवंक जाय आनी प्रत्येकाक वेगवेगळे पयशे दिवप अशें जावंक शकना. कित्याक एकल्या थोड्या कडल्यान 150 रुपया एका कडल्यान घेतल्या, कोणाचे 500, कोणाचे 600 अशा प्रकारचे पयशे घेतले आनी 1,500 पासून घेतिल्ले आसा. कनेक्शन समज तेंचो मिटर भायर ना जाल्यार तेंचे इलेक्ट्रिशियन हाडून तो भायर घेवंक जाय मिटर. आतां तें घेवं ना जाल्यार तो म्हणटा आपूण घेता. इतल्या 50 जाणांनी आतां तरी म्हापशान हे लोकली केला, तेंच्यांनी पयशे दिल्यात. पूण कितें आहा ते तेंचे चार्जीस भायरूच ते दितलेच न्हू. आमी ते तेंकां ते आमचे आमी कांय घेयना आनी हांव कांय घेयना कित्याक तेंचे लेबर चार्जीस तेच घेता न्हू. आता तुम्ही बाहेर काडपाक पयशे घेता. मिटर शिफ्टिंग म्हणजे कितें आहा भितर हे 3 म्हयने पयलीं आमी सांगी बाबा भायर घे कोणाच घेवं ना. आतां कितें आतां आतां लायन कट करतले त्या पासून आमी सांगता बेगीन घेयात. जाय जाल्यार आमचो वेल्डर पासून दिता तांकां हांव कित्याक ते पळयतात न्हू ते आमकां भितरले. तुजे मान्य रे म्हाका तूं म्हणटा पूण एक्झिक्युटीव इंजिनियराक खबर ना कितें चल्लां. आमकां ऑर्डर आहा ती आमी करता न्हू. आमचे आमचे सराक विचार न्हू. आमचे सर तुमकां पूण ऑर्डर आसा की पयशे घे म्हणून. पयशे घे म्हणजे शिफ्टिंगाचे सांगता. मागीर म्हाका प्रत्येकाक वेगळे चार्जीस कशे. कोणाचे मिटर लागीं आसता, कोणाचे भितर आसता 3-4 मिटर. भायरचे मिटर आसा पळय तांकां कित्याक तर मागले पयशे. खंयचो भायर ते 2-3 आहा मरे. ना तेजो पळय तेजो मिटर बॉक्स सतलेलो आहा. मिटर आहा वयर तेका इतलेच डिस्टन्स केबल घालूंक जाय न्हू तेका सेपरेट भायर ओडचें पडटा. वयर मिटर आनी हांगा आसा मरे. तेका शिफ्टिंगूच लागले न्हू तेका चार्जीस. हय पूण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आतां वायर घालपाक कांय चार्जीस ना म्हणून मरे. ना पळय न्हू तेका हांव उलयता न्हू. ही आपय तो हांगता मरे. ही आपय न्हू ना आमचा लायनमॅन आहा न्हू. लायनमॅन विचार न्हू तेंकां ऑर्डर आहा. ना रे पूण म्हाका एक सांग लायनमॅन बिनमॅन सगळे हीचे अंडर आसता. इतले तरी आमकां नॉलेज आसा. खबर आहा न्हू ते एक्झिक्युटीव इंजिनियर कितले 800 रुपया मागला. तुका मिटर खंय हाड म्हणटा आनी सकयल हाड म्हणटा. सगळेला हाड म्हणून सांगला म्हाका. शॉप आतां पळय माझे हे शॉप म्हाका तेंच्यांनी म्हटले भायर तूं वेल्डिंग करून बोर्ड मारून दी. ते हांवें मारून दिले. ते 800 रुपया घेतले तेंच्यांनी. आतां म्हाका वयरसून मिटर सकयल हाडून बसोवपाक 800 रुपया आनीक मागतात. म्हणजे 1600 रुपया. 1600 रुपया पळय. आतां तुमी हांगाच पळय. आतां हाजो मिटर वयर आसा ओके. आतां वयलो मिटर सकयल हाडून ते वायर घालपाक पयशे मागतात आनी थंय ताजो ऑलरेडी वयलो मिटर सकयल आसा जाल्यार तो म्हणटा ना ताका पयशे जाय म्हणटा. कित्याक जाय ताजो सकयलूच आहा मरे त्या आयडीन हांव तुका 3 शॉपां दाखयता. उदक बाब शेखरानूय पळयला थंय तूं 3 शॉपां दाखयता तुका. सगळ्यांचे मिटर सकयल आहा काडिल्ले ताणें हाडून दिला. मागीर ताका कित्याक दिना तर कनेक्शनां. 100 पात्रण दिया मेरा अनिल. आपका मीटर किधर था? मीटर अंदर था. अंदर से बाहर लाया हो. ताणे हाडूंक ना तो हाणें हाडला. आपने लाया? नहीं वो लाया. 500 रुपये लिया मीटर बाहर लाने के लिए. 500 रुपये लिया.